डेमोलिशनाची पळवणीक गेल्ल्या आदवोगादाक मोर्जेच्या थळाव्यांनी बडयलो म्हूण बोवाळ जाल्लो। त्याच प्रकरणात आता हायकोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण CRZांत बांदिल्ल्या 23 बेकायदेशीर आस्थापनांचेर GCZMन कारवाई सुरू केल्या। मामलेदार मांद्रे पोलीस स्टाफ जे असतात त्याचबरोबर हेर जे डिपार्टमेंट जे लागतात डिमोलिशना खातीर एज पर हायकोर्टाच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते सकाळी आयिल्ले असतात आणि तुम्ही पळयतात हांगा जे स्टार्ट केल्ले आसा कंपाऊंड आणि त्याचबरोबर हेर जे स्ट्रक्चर आसा डिमोलिशनाची प्रक्रिया तेंची सुरू आसा। हांगा जे स्टाफ आशिल्ले गव्हर्मेंट स्टाफ ते सुद्दां खंय तरी आपले काम जे एज पर कोर्टा प्रमाणे ते करीत असतात। आम्ही सध्या स्पॉटर असतात, अजून मेरेन सध्या हांगा खंयचीच लॉ अँड ऑर्डराची इश्यू जावंक ना। सध्या पोलीस स्टाफ जे असतात जाग्यार असतात, त्याचबरोबर डिपार्टमेंट असतात, PWD असतात, वर्कर्स जे असतात सगळे आपले काम व्यवस्थित चल्लेले आमकां सध्या तरी दिसपाक येता। मजगती त्याच वाठारात खंय 80 वर्सां पोन्ने घर आसा। म्हजें घर येवजणे वरवीं सरकारान हें घर मुणकारांच्या नांवार केल्लें। तें घर खंय डेमोलिशनाचे वळेरेंत। सगळे माझे मुणकारी आहा, सगळे आहा। आतां लागूंक ना, म्हाजे 82 मुणकार लागले। डेमोलिशन माझे खंयचेच कोण आयकोन घेयना। म्हाजी सगळी रिपेरिंगाची सुद्दां म्हाजे कडेन सगळी परमिशन आहा, ती सुद्दां म्हाजी कोण आयकोन घेयना। हांव कितें हय मुणकारी म्हाजे 90 स्क्वेअर म्हाजे 80 वर्सां जालीं म्हाजे ह्या घराक। आतांचें घर न्हू हें, म्हाजें मातयेचें घर। वायटी लागून म्हाजो वयच्यान पडोन सुद्दां हांगा मडे पातावळेले ते सारको जाला। तेज्या उपरांत आमी ते हे करून सगळी परमिशनां 2 वर्सां लागलीं आमकां, सगळी परमिशनां घेवन आमी रिपेरिंग केलां। म्हाजी मागणी काय ना, म्हाका 90 स्क्वेअर मिटर खंय जागा आहा म्हाजी घराची आदली पळय ती म्हाका दिया। खंय आहा ते म्हाका दिया आनी म्हाका कांयच नाका, म्हाका तुजें हें नाका। म्हाजी 90 स्क्वेअर मिटर कितली आहा न्हू, 91 स्क्वेअर मिटर ती म्हाजी जागा खंय आहा ती म्हाका दिया। त्या दिसा तुका दिला? हय हें म्हाका दिला। युद्धा होता ते सह्यातले पळय ते दिसा म्हाज्या हातीन दिला। 2 दिसां पयलीं डेमोलिशनाच्या पळोवंक गेल्ल्या अंकुश कुमार हो आदवोगादाचेर लोकांनी हल्लो केल्लो। त्या झटापटीन आदवोगाद कुमारांक खंय एका चलयेचेर गाडी मोखली म्हूण तांचो दावो। माझी गाडी मारलो तो गेलो सोडून, तो पांया वयल्यान गाडी चोडून गेलो। गाडी पोटा वयल्यान ओडटलो म्हणून मातशें हांव सायडीक पडना न्हू। स्टार्टींग थंय म्हाका खबर ना, हांव ते सुद्दां येयलेलें आनी थंय कोणाची गाडी येयला म्हणून हांव पळोवंक गेलें। थंय पळय जाल्यार कोणाचेर एकट्याचेर गाडी मारली म्हणून हांव पळोवंक गेलें। पळय जाल्यार म्हाजेरूय चडयलो आनी तो हांगा मोर्चान गेलो। मजगती फुडलो म्हयनोभर ही डेमोलिशन मोहीम सुरू उरतली। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी।